नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कल्ली फ्राय। ही हांवें कल्ली हाडल्या। कल्ली बरी ताजी आसा, फ्रेश आसा। कल्ली हाडटा आसतना बाजारांतल्यान हांवें कापून हाडल्या। कल्ली हांवें 2-3 वेळा उदकान बरी धुवन घेतल्या। तातूंत घालता चवी पुरते मीठ। मीठ नुस्त्याक सारकें लावन घेवया। 1 चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट। ही पेस्ट करता आसतना हातून हांवें ओली कोथमीर घातिल्ली वाटपाक। अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर। 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। 2 चमचे घालता आमटाणीचे उदक। मिक्स करून घेता। हो मसालो कल्लेक सारको लावन घेवपाक जाय। नुस्त्याक असो मसालो सारको लावन घेवपाक जाय। आता कल्ली ही 10-15 मिनटां मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया। नुस्त्याक मसालो लायल्या 15 मिनटां जाली। आता ताका रवो लावन घेवपाक जाय। हो हांवें बारीक रवो घेतला। नुस्त्याक आता रवो लावन घेवया। असो रवो लावन घेवपाक जाय। आता आमी फ्राय करपाक घेवया। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तातूंत हांवें तेल घातलां। तेल बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापल्या नंतर रवो लावन घेतिल्लें नुस्तें तव्यार घालुया। कल्ली परतून घेवया। अशी परतून घेवन दोन्ही वाटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या आनी पळयात सगळ्या वाटल्यान बरी फ्राय करून जाली। आता हांव काडून घेता। पळयात कल्ली फ्राय केल्या। कल्ली फ्राय तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरे करू।